दिव्यवाणी 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 Ergan tuka samiyan Jezu, hoglap tuka samiyan Jezu. जेजू क्रिस्तच्या नावान मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक सादेकणाच्या 19वो आयतार ह्या सुवातेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. हांव बाप फ्रँकलिन सोजो शिवमोगा दिएसीस एक घडीभर आमी मागया. सर्वेस्वर बापा तुका अर्गां होगळापांनी वाकाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा आमी तुजे सुवार्ता नियाळच्या वखदां आमकां तुज्या आशिर्वादान बरो. पवित्रत्वेची सकत तूं आमकां दी, सगळींची जाणवाय तूं आमकां दी. ही सुवार्ता आयकतना समजा सारकें आमकां जाय जाल्यार आशिर्वाद बेसांव फावो कर. ह्या सुवार्थेद्वारे तूं आमकां नितळ कर आनी बरी भलायकी आमकां मेळचे बरें कर. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन. मोगाच्यानो आज ऑगस्टाची तारीख 13. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. आवाज फॉर विटनेस वॉल्ड 9 तशेंच इकरातावन 13. फर्स्ट किंग्स चॅप्टर 19 वर्सेस 9 and 11 to 13. रात सरचे खातीर एलिया होरेब दोंगरार पावलेल्या वेळार एका बुयारांत भितर सरलो. सर्वेस्परान ताका म्हळें, भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. उपरांत सर्वेस्पर त्या वाटेन उतरून गेलो. सर्वेस्परा मुखल्यान एक व्हड बळिश्ट जोड वारें मारलें. त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी कडपांचो सुरो केलो. पूण सर्वेस्परो जोड वाऱ्यान नातलो. जोड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली, पूण सर्वेस्परो भुंयकांपींत नातलो. भुंयकांपी उपरांत उजो आयलो, पूण सर्वेस्परो उज्यान नातलो. उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो. हो आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो बुयारांत भितर सरचे कडेन रावलो. अंतर्गीत श्लोक. तुजी काकूळ तूं आमकां दाखय सोम्या आनी दयेन आमची सडवण कर. सर्वेस्परो कितें सांगता तें हांव आयकतलों. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचें उतर सांगता. ताची बेंबिरांत आसलेल्यांक ताची कुमक लागीं आसा. अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. तुजी काकूळ आमकां दाखय सोम्या आनी दयेन आमची सडवण कर. मोग आनी विश्वासीपण एकामेका भेटतात. नीत आनी शांती एकामेका आरावन धरतात. विश्वासीपण भुमींतलें उबसतलें. नितीवनपण सरकारांतावन नदर घालतलें. तुजी काकूळ तूं आमकां दाखय सोम्या आनी दयेन आमची सडवण कर. खंडीत जावन सर्वेस्पर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भुंय आपलें फोळ दितली. नितीवनपण ताचे फुडल्यान वेतलें आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतलें. तुजी काकूळ आमकां दाखय सोम्या आनी दयेन आमची सडवण कर. सांपवलून रोमागरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. आवाज फॉर 9 ओळ 1-5. रोमन्स चॅप्टर 9 वर्सेस 1 to 5. भावां भयणीनो, क्रिस्ताचो भक्त हांव सत उलयतां, फट मारिना. पवित्रत्वेच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्लें म्हजें अंतस्कर्ण हांव सांगतां. तें खरें म्हणून रुजवात दिता. म्हाका आसा एक व्हड खंत आनी म्हजें काळीज तमनांतलेल्या दुखीन भरलां. म्हज्या भावांच्या म्हणजे रक्तमासा प्रमाणे म्हजे संबंदी आसलेल्यांच्या फायद्याक पडचें जाल्यार हांव सुद्दावाचो शिराप पडलोलो
आनी क्रिस्तांतावन वेगळो जाल्लो तसलो जाल्यारय व्हड न्हय आसलें. इस्रायल कुळयेचीं तीं देवान तांकां आपली भुरगीं करून घेतलेली आनी आपली महिमा उघडलेली. तांचे लागीं करार केल्ले नियमशास्त्र आनी आराधनेच्यो रिती दिल्ल्यो आनी बसवण्यो केल्ल्यो ती सगळी धर्म पुर्वजाचे संततीची आनी क्रिस्त मनशा सैमान तांच्या कुळयेचो. सोमेस्तावय राज्य करतल्या देवाक जावं होगळापो सदां काळ. आमेन. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसां, ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां. सर्वेस्पराक जय जय. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अवस्वर 14 वड 22 तावन 33. मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्सेस 22 to 33. उपरांत जेजून शिसांक दोणेर चडशें आनी आपल्या फुडें पलतडी वचशें ताकीद दिवन लोकांक धाड सोडलें. लोकांक धाड जातच तो एकलोच मागणें करूं म्हूण दोंगराक गेलो. काळो पडटना थंय तो एकलोच आसलो. एणें 2 तडी तावन सुमार पयस पावल्ली, पूण वारें विरोध वळटलें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागली. पांत्याची 3 वरां उतरलेलीं जातीत जेजू उदकाचेर सोदून तांचे सरशीं आयलो. उदकाचेर तो सोदून येतलो तें पळोवन ते इतले गाबारले की ते मेल्ले म्हणून तांणी भियान बोब मारली. पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणलो, धैर्य घेया, हांव, तो भियेनाकात. तितल्यार पेद्रू झाप दिवन म्हणालो, सोम्या, तूं सुतो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशी येवंक फर्माय. हे म्हणलो जेजू ताका. तवळ पेद्रू दोणी वयलो देंवून जेजू सरशी वचूंक उदकाचेर सोदूंक लागलो. पूण वारें जोरान वळटलें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोम्या, म्हाका बाचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उण्या बावार्थ्याच्या, कित्याक तूं दुबावलोय? उपरांत ते दोग दोणीर सरतच वारें रावलें. तवळ दोणीर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडून म्हणाले, निजाकी देवाचो पूत तूं. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयणीनो, आमकां सडावत कांगाल करचें जावन आसा आमचें भें. देवान आमकां भियेचो आत्मो दिवंक ना. तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता, देवान आमकां भियेचो आत्मो दिवंक ना, पूण ताणें आमकां मोगाळ, स्वनियंत्रीत आनी देवाच्या कृपेन बरसो आत्मो ताणें दिला. तर आज पयलें वाचप आमी आयकल्लें रायांच्या पुस्तकांतलें. एलिया कितें करता, तो होरेब दोंगरार पावलेल्या वेळार एका बुयारांत भितर सरता. तुमी रायांच्या ह्या पुस्तकांत वाचतना तुमकां कळटा कितें म्हळ्यार एलिया जेजेबेलाक आनी आहाबाक पंताव्हान दिता, चॅलेंज करता. कित्याक बाळ देवाचे सुमार 400 वयर प्रवाद्यांक तो सवाल घालता आनी तशेंच जेजेबेलाक आनी आहाजाक सवाल घालता. धैर्यान बरलोलो एलिया, देवाच्या कृपेन बरलोलो एलिया आनी देवाची मजत ताचे आसली म्हणून अनुभव जोडलोलो एलिया. त्या दोंगरार तांकां पंताव्हान दिता आसतना तो तांकां सांगता, एक वेदी तयार करता आनी त्या वेदीचेर तो सांगता, पयलें तुमी मागा. तुमी 400 जण आसात. सकाळीं जावन 2 पर्यंत ते मागतात आनी
तांणी बोग मारले, आंगाक घाई करून घेतले, पूण कितेंच जावंक ना. केदळा एलिया वेदी तयार करता, भोंवतणी ताच्या उदक घालता आनी बली थंय दवरता, आनी तो मागतना देव ताची बली स्विकार करता आनी आपूण खरो देव तें देव दाखयता. आनी अशें एलिया त्या 400 वयर आसलेल्या प्रवाद्यांक लगड काडटा. आनी हें केदाळे जेजेबेलाक कळटा आनी जेजेबल एक ताच्या वयर रिवेंज द्वेश दवर सांगता, फाल्यां ह्या घडये तूं वाचून उरनाय, तुका हांव लगड काडटा. खंयच्याय मनशाक केदो व्हडलो व्यक्ती जावं दी, प्रवादी जावं दी, आनी केदाळा राणयेन सांगताना आनी ती कशी लगड काडतास, त्या खातीर तो भियान ह्या दोंगराक धांवून येवन एका भुयारांत म्हळ्यार एक केव म्हण तो गुहे ताच्या भितर तो बसता. पळया, एका नमनेर तुमी एलियाचें जिवीत मनशा सैबी आनी देवाची कृपाय ताका आसली जाल्ल्यान आमी पळयता एलिया कितें करता, तितलो धैर्यादीक एलिया, देवाचे एक अजाप पळयलो एलिया आज एका भुयारान भितर सरता आनी बसता. देव ताका थंय विचारता, तूं कित्याक हांगा बसोन आसाय? देव विचारतना तो सांगता, इस्रायलितांनी तुका सांडल्या, वेदयो सकड मोडोवन पडल्यात आनी सकड तांणी लगड काडला आनी हांव एकलो उरलां. आनी तो वळो देव ताच्या लागीं उलयता. कसो उलयता म्हणल्यानंत आयचें पयलें वाचप. रात सांजच्या खातीर एलिया होरेब दोंगरार पावलेल्या वेळार एका भुयारांत भितर सरलो. सर्वेस्परान ताका म्हळें, भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. आतां देव ताका तसो अनुभव दिवंक वेता. उपरांत सर्वेस्पर त्या वाटेन उतरून गेलो. सर्वेस्परा मुखल्यान एक व्हड बळिश्ट जड वारें मारलें. त्या वाऱ्यान दोंगर पुटयलें, खडपांचो सुरो केलो, पूण सर्वेस्पर जड वाऱ्यान नातलो. जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली, पूण सर्वेस्पर भुंयकांपीन नातलो. उपरांत उजो आयलो, पूण सर्वेस्पर उज्यान नातलो. उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो. वो आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो भुयारांत भितर सरचे कडेन रावलो. त्या हळू आवाजान देव आसलो. म्हणजे पळया देवाचो अनुभव कसो जाता. जावं पुरो आमी थोड्यांक आमी ह्या रितीरींत सुवार्ता परगट करतना, स्तुती आराधन करतना जाता, सुवार्ता आयकतना जाता, देवाचें उतर वाचतना जाता, आनी मौनपणी आमी त्या चापुलांत देवळान बसून मागतना आमकां जाता. तर आज हांगा ताका जाल्लो अनुभव एक हळू आवाज आनी त्या आवाजान सर्वेस्पराचो अनुभव जाता आनी परत एलिया बळवंत जाता, धैर्य साडिना, धैर्यादीक जाता आनी सुवार्ता परगट करून भायर सरता. हर एकल्याच्या जिवितांत हें घडताच, पूण देव केदाळा इंटरफियर जाता, देव केदाळा देवून येता, तो आमकां बळवंत करता. हाचे अंतर्गत 85 तुजी काकूळट आमकां दाखय सोम्या, तूं दयेन आमची सोडवण कर. कित्याक सर्वेस्परो आमकां आयकता आनी ताची बेंबिरांत आसलेल्यांक ताची कुमोक लागींच आसा आनी अशें ताची महिमा आमकां गावंक कृपा मेळटा. आनी सर्वेस्परा ते मोग आसा, विश्वासपण आसा, नीत आसा, शांती आसा आनी हें सकड आमच्या जिवितांत आमकां आशिर्वादीत जातलें. खंडीत जावन आमकां सर्वेस्परांतावन समृद्धी मेळटली आनी आमची भूंय आमकां पीक दितली. तशेंच नितीवंतपण आमकां आशिर्वाद जावन मेळटलें आनी अशें सर्वेस्पर आमकां सांबाळन राखून व्हरतलो. हाच्या दुसऱ्या वाचपांत पावलो आमकां सांगता रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत. पळया, तो इस्रायल परजे विशयांत उलयता. इस्रायल परजेक देवान एक अवकाश दिल्लो आनी जेजूय त्या कुळयेंतावन आयिल्लो जाल्ल्यान तांकां चड अवकाश देवाक लागीं जावंक, चड अवकाश तांच्या साल्वासावान प्रवेश जावंक तांकां आसा. आनी आमी तांचें गण्य करिनासतना या तांकां कितेंय उलयनासतना आमी तांचे खातीर मागोवंक जाय.
आनी गण्य करीस रावूंक नसो म्हणले विशयान ती सान पावल सांगता. पळय तो सांगता, भावां भयणीनो, क्रिस्तोचो भक्त हांव सत उलयतां, फट मारिना, पवित्र आत्म्याच्या उसवाडान प्रेरीत जाल्ले म्हजे अंतस्करण हांव सांगता तें खरें म्हूण रुजवात दिता. म्हाका आसा एक व्हड कंत. कसली ती कंत? म्हजें काळीज तामनांतलें दुखीन भरलां. म्हज्या भावांच्या म्हणजे रक्ता मासा प्रमाणे म्हजे संबंदी आसलेल्याच्या फायद्या पडचें जाल्यार हांव उशिरा पडलोलो जातो. पूण कितलो मोग ताका ताच्याच कुळी असो. इस्रायल कुळयेची ती देवान तांकां आपली भुरगीं करून घेतलेली आनी आपली महिमा उगडलेली तांकां. तांचे लागीं करार केल्ले, नियमशास्त्र आनी आराधनेच्यो रिती दिल्ल्यो, बसवण्यो दिल्ल्यो. ती सगळी धर्म पुर्वजांची संततीची आनी क्रिस्त मनुष्य सैमान तांच्या कुळी असो. सुमेस्तवय राज्य करतल्या देवाक जावं सदां होगळाप आनी सदां काळ महिमा. वय मोगाच्यो भाव भयणीनो, इस्रायल पंच खातीर आमी मागं जाय. आनी कितलोसो सुदीव लोक निजा देवा ते वळखून, सोडवंदारा जेजूक वळखून, तांची काळजां मनां उगडून तांणी सर्वेस्परा देवाच्या साल्वासावाच्या येवजणे ते फाटी येजय. तीच आशा पावलूची, तीच आशा पवित्र सभेची. आनी आयच्या माथ्यावाच्या वांजेलांत आमी आयकत हांव एक घडीत सोम्यान उदका वयल्यान सोलोवन वेचें. ही सगळीं वाचपां एकामेकाक कनेक्ट जावन आसात. कित्याक म्हळ्यार आमी पळयता धैर्य सुकुल्लेल्या एलियाक देव धैर्य जावन येता. तशेंच धैर्य सुकुल्ल्या पेद्रूक शिसांक जेजू धैर्य जावन येता. आज धैर्य सुकुल्ल्या आमकां ह्या संवसारांत आसच्या जेजू आमचें धैर्य जावन येता. तेजे आत्म्यान तो भरता. त्या खातीर आमचे थंय आसचें उणेपण, अस्कतकाय, बेंबिरांत आमी सांडिचय. जेजू थंय आमी भरवोसो दवरत जियेजय म्हणून आमकां आयची सुवार्ता आपोवणें दिता. पळय, जेजू आपणाच्या शिसांक दोणीर सडशें आनी फुडें पलतडी वचचें तांकां आज्ञा दिता. आनी ताच्या उपरांत तो एकलोसो मागणें करूंक दोंगराक वेता. मातशें भाव भयणीनो, जेजूचे सुवार्थेचें एक तारण जावन आसलें, ह्या बोळ जावन आसलें. ताचें थंय आसलें तें मागणें. मागणें आमकां जावन आसा एक उस्वास. देवानी आमच्या मदें संबंद तें मागणें. मागण्यांत आमी आळसाय करूं नजो, निरासपण दाखोवंक नजो. मागण्याच्या स्पिरितान बरोवन आमी आमचे जिवी जियोवंक आमकां देव आपोवणें दिता. त्या खातीर आज आमी पळयता तो मागणें करूंक, मागण्या द्वारे बापा लागीं संबंद तुजो घट जाता. आनी ह्या संवसाराच्या सर बोलवण्याचेर ओडण्याचेर जैत व्हरूंक बाप ताका सकत दिता. काळोख पडटना थंय तो एकलोच आसलो. हेणें 2 तडी जावन सुमार पयस पावली, पूण वारें विरोध वाडटलें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागली. फांत्याची 3 वरां उतरलेली जातीत जेजू उदकाचेर सोलून तांचे सरशी आयलो. उदकाचेर तो सोलून येतलो तें पळोवन ते इतले गबारले की ते मेल्ले म्हणून तांणी बियान बोब मारली. पळय, आज आमच्या अंतस्करणान कितें आसा तेंच भायर येता. सबार फावटी आमकां इन्नर हिलींग जाय पडटा, म्हणजे आंतरीक पेकोवण. थोडे फावटी राती जडार कोले हालतना नाड म्हणून या खंयी एक प्लास्टिकाचो तोटो उबोन वेताना कितेंगी नाड वेता म्हणून सबार फावटी खंयी आमी वाटेर खंयी एक दोर या आमी एक कितेंगी एक सुतू या राजू पळोवन आमी सांगलां हें एक जीव धाड म्हणून. पण सबार फावटी आमी खावचे ताव भियेताव. पळय, त्या खातीर आज आमच्या मदींत आसा जंय रातीक अब्राहमान देवा लागीं मागतना दर्शन मेळ्ळें. रात म्हळ्यार हांगा देवसार चलता, ह्या नाड येता अशें सकड आमी चिंतचे न्हय. त्या खातीर आज आमकां 3 मायंड आसात म्हणटात. एक कॉन्शियस मायंड, एक अनकॉन्शियस मायंड, एक सबकॉन्शियस मायंड. कन्नडी भाशेन अरिविना अवस्थे, अर्ध अरिविना अवस्थे, अरिविल्लद अवस्थे. कॉन्शियस म्हळ्यार हांव आतां उलयतां तुमच्या लागीं, तुमी म्हाका आयकतात.
आनी सबकॉन्शियस म्हळ्यार आमी न्हिदतना थोडी बोब मारतात, सबार फावटी आमच्या भितर स्वप्नां पडतात सबकॉन्शियस मायंडांत. जर तर आमी हॉरर असली मुवी पुरो पळयता, नाका जाल्ल्यो काणयो आयकून आमी न्हिदता, तेन्ना आमच्या स्वप्नांत न्हिदेंत डिस्टर्बन्स जाता. त्या खातीर आमी अंतस्करणाची झडती करन मागणें कर देवाचें उतर वाचून आमी न्हिदोंक वचत जाय. न्हय रातभर टीव्ही पळोवन रातभर मोबायलार असो न्हिदल्यार अशेंच जातलें. अनकॉन्शियस म्हळ्यार आवयच्या गर्भांत 9 म्हयने 7 दीस आसले आमी, आमकां कितें जालां कळीत ना. थोडे फावटी असलें सक्कड जेजू आनी पवित्र सोल्ल्याद्वारे तो आमकां गूण करता, पेकोवन दिता. आज कित्याक हांव सांगता की म्हळ्यार पळया, तांणी कित्याक तो जेजू म्हूण चिंतूना, कित्याक पॉझिटिव्ह आज कितें जाता आमकां पॉझिटिव्ह चिंतचे वरनी नेगेटिव्ह चड आमी चिंताव. 100 बरी घडीतां उडास उरच्या की आमच्या जिवितांत घडलेलें एक पहाड घडीत उडासान उरलां आनी तें आमकां चलयतें आसा, रूल करतें आसा. त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमकां देवाचें उतर हे सांगता, शिसी भियेले, ते बोब मारले, मेल्ले. आज पळया खंय मेल्लें उठोवन जिवांत जावन आयिल्लें ना. ते जिवान जातले पुनर्जिवनपणाच्या देवाच्या एका सन्निधींत. त्या खातीर मोग समकारांत मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजून उलोवन म्हळें हांव चिंता हार्ट अटॅक जाता म्हणना. जेजून उलोवन म्हळें धैर्य घेया, हांव तो भियेनाकात. आज आमकां हर एकल्यांक पिडा येवं दी, कॅन्सर येवं दी, अंतुळणार आसूं दी, व्हीलचॅरार आसूं दी, कसलेय समस्या येवं दीत. हांव चिंता आमच्या दारवाठाऱ्यांत बरोवन घाली जाय, या घरा भितर आमी बरोवन घाली जाय, जेजू तो हांव भिवोचो ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, खंडीत जेजू आमकां धैर्य दिता. आज कितलींशीं जाणां तुमी म्हजी सुवार्थ आयकुनशी, ह्या सुवार्थेद्वारे जेजून तुमकां धैर्य दिलां, मागण्यांद्वारे बोळ दिलां, रेतेरीद्वारे तुमकां सकत दिल्या, ह्या आमच्या आराधनाद्वारे, ह्या आमच्या आयताराच्या बलिदानाद्वारे आमकां बळोवन केलां. कित्याक ती सुमीची सकत जावन आसा. त्या खातीर धैर्य घेया, हांव तो भियेनाका. तितल्यार पेद्रोन जाप दिवन म्हळें, सुम्या तूं जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशी येवंक फर्माय. पळया ताका तो गडबडी पेद्रू इमिडिएटली देवा जेजू मोग ताका, म्हाकाय फर्माय. तोय उदक वयर सोलोवन वेतलो. हांगा 2 विशय आमी मतींत दवरी जाय. तो केदाळा जेजू पळोवन उदका वयल्यान सोलोवन वेतलो, तो भियोंक ना. पूण केदाळा तो सकल उदका पळोवंक पडलो, वाऱ्याक पळोवंक पडलो, जोंबरो मास्टलेन पळोवंक पडलो, तो भियेलो. म्हणजे कितें, आमची नदर जेजू वयली सूण दुसऱ्या वयर पडटाना आमी भियेता. त्या खातीर कीर्तन 34:5 सांगता, ताचेर नदर घाला, तुमची मुखामळां बरस जळटलीं. लूक एट हिम अँड बी रेडियंट, युअर फेसेस विल नेवर एवर बी अशेम्ड. ताचेर नदर घाला. तर मोगाची भाव भयणीनो, आमी सुमयेचेर नदर घालया. आनी तितल्यार कितें जालें, सुम्या तूं सुतो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशी येवंक फर्माय. हे म्हणलो जेजू ताका. तो वळू पेद्रू दोनी वयलो देंवून जेजू सरशी वचूंक उदकाचेर सोलूंक लागलो. पण त्या ताका कितेंय जावना, पूण वारें जोरान वळटलें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. केदाळ आमी भियेताव, आमच्या क्रिस्ती जिवितांत बुडताव, रडताव, पडताव. केदाळ आमी भियेताव, कितेंय येवं कितेंय जावं, बे आमच्या ताव सुमी पयस करता. जेजू आमच्या सांगाता आसा आनी तो बुडोवंक लागलो. तितल्यार सुमया म्हाका बाचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. तक्षण जेजून आत देंवन ताका धरलो आनी म्हळें, उण्या भावार्थाच्या कित्याक दुबावलोय. उपरांत ते दोणीर सरतस वारें रावलें. थवळ दोणीर आसलेले जेजूच्या पांयां पडून म्हणाले, निजाकी देवाचो पूत तूं, यू आर द सन ऑफ गॉड. वय निजाकी तो देवाचो पूत, तो आमकां सुटका दिता, भलायकी दिता, कृपा दिता, आशिर्वादान भरता. आमी आज आमच्या उणेपण, हसकतकाय, पातकां ह्या आमच्या ते अशे बेबिरान समर्पून मागया. सर्वेस्पर बापा, तुका अर्गांव होगळापणी वाकाणी दिता. आज आमी आयकलेले वाचपाच्या आदाराचेर ही सुवार्थ आयकुच्या हर एका पर्ज खातीर हांव मागता. तांचे आसता अंकर, बंदड्यो, पिडा शेडा सर पयस कर, बेबिरान सर पयस कर. सुमार जाण बिझनेसांत आसात, कामा खातीर निरुद्योग जावन आसात, विजा इमिग्रेशन प्रॉब्लेम आसा, रक्ते आसात.
कितें सकट कळे आसात भियेन आसतना देराच्या आत्म्यान बरो पातका तावन पिडे शिडे तावन तूं तांकां सुडका दी. ही सुवार्ता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागताना त्या दोंगरार कशें एलियाक तुवें सकत दिली, एलियाक दर्शन दिलें, आज कितलेशे लोक अंतुळणार आसात, व्हीलचॅरार आसात, तांकांय तुजें दर्शन सर्वेस्परांतून दी. तांकांय तूं पेद्रूक वयरूक केल्ले बरी वयरूक आनी तांकां अभिशेक कर. 38 वर्सां तळे लागीं आसलेल्या पडलो जेजू, मेल्ल्या लासाराक जीव दिलो जेजू, कुरड्या दोळे तोट्या पांय मोन्याक उलोवंक बऱ्याक आयकोवचे बरी केल्ले जेजूच्या सक्तेवन बडवून महिमेन हांव मागतां. टच, anoint, heal, bless for your glory. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आनी तुमकां सांबाळून व्हरूं. बाबा फ्रँकलिन सोजू शोमो गादी सर म्हज्या खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर मागा. ही मेसेज तुम्ही स्वीकार करतना तुम्ही कॉमेंट करा आनी थंय तुम्ही एक आमकां तो प्रोत्साह जातलो, लाईक करा आनी दुसऱ्यांक तुम्ही जाता तितल्या लोकांक तुम्ही मुखार करा तुमच्या सामाजिक अंतरजाळाद्वारे. देव बरें करूं. दिव्यवाणी